जुआं सुवार्थेकाराचो जेजू मोगाची बास उलयता. तो मोग बोगुणी जाणा आनी मोग करूंकय जाणा. आपल्या शिसांक ताणें दिल्लें मिसांस मोगाचें. एके रितीन पळयल्यार जुआंचे सुवार्थेक मोगाची सुवार्ता म्हळ्यार सूक्त जायत. जेजू परत आनी परत आपणाचो बापान मोग केलो म्हणटा आनी हें बापाचें मोगाचें माप घेवन आपल्या फाटल्या अवयांचोय मोग करता. बापान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराचे बाचावे खातीर ओपून दिलो. आपल्या एकल्याच पुताचेर बापान आपलो मोग भरपूर ओतलो. जेजूय आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग ना म्हूण आपलो मोग आमचे थंय कळीत करता. मोग बोगलेल्याच्या आनी मोग करतेल्याच्या मोगा लिसावांत दम आसा. निमाण्या जेवणार पाय धुवचे विशीं उलयतना सुवार्थेकार जेजून संपूर्ण रितीन मोग करून दाखयलो म्हणटा. जेजूचे मोगा लिसांव आमी ताच्या मोगांत रावोंक एक बळादीक उलो. ताचे संगी मोगा संबंधांत रावुल्ल्यांत आमी चड मोगाचीं जाता. कित्याक ताचे बरींच मोग करूंक तो आमकां आपयता. उपादेश, मोग आनी संतोष हे विशय जेजू एकाच उस्वासांत उलयता. बापाच्या मोगांत संतोष भोगसो जेजू आमी आपणे केल्ले परी मोग करून संतोष जोडच्याक भरपूर संतोष जोडच्याक आशेता.